आयआयटीक विरोध करताना लोकांची दिशाभूल करपाचे षडयंत्र चलयला। विरोध करतल्यार एक तरी शेतकारान आपले कृषी कार्ड दाखोवचे वा थंय माड आशिल्ल्याचे दाखोवन दिवचे। मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगेचे आयआयटीक विरोध करप्यांक आव्हान दिला। मिडियाय तांचे फाटल्यान धांवताकय सुभाष पत्रकाराचेरय चाळवला। आमची शेतां आमचे दोंगर आमची शेतां आयज जे पळय कांय हे करता न्ही की आयआयटीच्या प्रपोज सायटीचेर शेत करता म्हणून कोण खणटा दोतों बांदता आनी मशीन घाले तें दाखयतात। हें कांय ना, ह्या आयआयटीच्या भायर खंय तरी व्हरता आनी चित्रण करतात। प्रत्येक फावटी फटोवपाचे उद्योग करतात। आयआयटी खातीर जमीन संपादन करता, इतली हिरवीगार आसा हें दाखोवप, शूटिंग काडटा एक कडेन, प्रपोज आयआयटी सायट दुसरे कडेन। हांव सदांच मागता की आयआयटी खातीर जे कोणाकय बरोवपाचें जाय न्ही ते म्हजे बरोबर यात हांव प्रपोज सायट दाखयतां। तातूंत भितर एक माड पसून आसले जर जायत आयआयटी नाका म्हणटा, एक माड पसून आसले ही चॅलेंज स्विकारना। शेतकरी म्हणटात आनी प्रत्येक जाण रिपोर्टर मिडिया तांचे फाटल्यान धांवता, तो म्हाका कांय कळना। राजस्थानी स्वीट मार्टवाल्यांक कांय थळाव्यांनी जमनी विकल्यात आनी हेच लोक आयआयटी सारकिल्ल्या प्रकल्पाक विरोध करतात असो आरोपय फळदेसायान केलो। इतलेच न्हू, स्वताचे मालकी हक्क सिद्ध करपाचे ताणें थळाव्यांक आव्हान दिलें। ऐकात। आनी अशेच शेतकरी जाले जर जाय जाल्यार राजस्थानी लोकांनी हे जे आयज फ्रंट हाजेर आसात ते राजस्थानी स्वीट मार्ट वाल्यांक तांणी ती जमीन विकलेली, हांकां जाय ती जमीन परप्रांतीयांक विकपा खातीर, हांकां शेत करपा खातीर न्ही। हांव सरळ आरोप करता, कोणीच दाखोवची म्हाका ती घर कोणी विकली पळय न्ही ती हांव दाखयता, ती जमीन आपली म्हणून, सरकाराची जमीन विकली आपली म्हणून। आतां एकटो कोणी आयलो जर जायत परप्रांती, ताका जर 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन 2 लाखां मेळटा जर जाय जाल्यार गेल्या वच म्हणून तो करता। पक्का घर काडली तेरासाची, ती आमी केस घालून मोडून उडयली, कळ्ळें न्ही। म्हणजे हे उद्योग वेवसाय करपा खातीर हांकां जाय, हांकां शेत करपा खातीर ना। तांकां जर चॅलेंज, म्हणजे चॅलेंज आसा, तांकां जर जाय हांव प्रपोज्ड आयआयटी सायटी भितर तांचे प्रोडक्शन किंवा तांचे मालकी हक्क तांणी सांगचे, किंवा मालकी हक्क सोड, तांणी शेती एक कणसय दाखोवची म्हाका। खंय तरी फंडींग आसा न्ही तें, हे फंडींग खूब मोठे रॅकेट आसा हे, कळ्ळें न्ही। ते फक्त हांगचे पुरते मर्यादीत न्ही। इंडियन भितर टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट वाडपाक जायना म्हणून खूब मोठी शक्ती वावर करीत आसा। भारत अग्रेसर जावपाक जायना हो एक अजेंडा आसा, कळ्ळें न्ही। तातूंत भितर आमचे लोकल लोक बळी पडटात। सिरियस आसा न्ही, चालू आसा, ते बिमोड करपाचे प्रयत्न आसा, ते सांगून करना, ते सांगून करपाक मेळना। भारत हो लोकशाहीचो देश आसा, कांय लोक लोकशाही मार्गांतल्यानच लोकशाहींतल्याच लोकां भितर हे इंजेक्ट करतात आनी हे विश फैलोवपाचो प्रयत्न करतात। तांकां सोदून काडप ही एक चॅलेंज आसा। हे खंयचे सगळे प्रोजेक्ट आसा ते तशेच आसात। तुमी आतां खंयचेय पयले जर जायत आमच्या भारतीय देशा भायर जे टेक्नोक्रेट्स वतात किंवा जे टेक्निकली हायली क्वॉलिफायड लोक वतात ते आयआयटीची मागणी संपूर्ण विश्वान भितर आसा। भारत आयज तुमी खंय गेले ते सीईओ जाले जावं बाकीचे उच्च पदां जी आसात ती आयआयटी सारख्या संस्थांनी पास जाल्ले जे ग्रॅज्युएट्स असतात, जे प्रोफेशनल्स आसात तांचे कडेन आयिल्ले आसात। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।